been that? राणेचे गट म्हणल्यार पळय अशे गट ह्या मनशाचे गट त्या मनशाचे गट एक कितें आसता एक आमचो एक कमिटमेंट आसता लोकां कडेन आनी जेन्ना यू फुलफील दॅट वॉट एवर लोकांचे पळय डिमांड्स आसता लोकांचे पळय एक विश्वास आसता लोकांचो विश्वासघात दिवपाक जावपाक आमी केन्ना दिना एक कमिटमेंट करता लोकां कडेन आनी लोक एक विश्वास दवरता आमचेर आनी तो तांचे विश्वासाचेर आमी वी फुलफील दोज तांगेले जे पळय कितें तांची पळय आशा आसता अपेक्षा आसता ते आमी पूर्ण करता म्हणून इतल्या वर्सां नाजाल्यार मिस्टर प्रताप सिंग राणे सिनियर लॉंगेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा काँग्रेस पार्टीचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले इतल्या वर्सां ते एक आमदार म्हणून आशिल्ले सेगीत रेकॉर्ड ब्रेकींग 50 years नॉन स्टॉप कशें जावपाक शकता वेन लोकांचो एक ट्रस्ट आसता तुजेर तूं ती कामां करता लोकांचो एक विश्वास आसा की हो मनीस आमच्या खातीर कितें तरी करतलो आनी एक बदलाव हाडटलो आमी जे कितें आमचे कितें एक आशा आसता अपेक्षा आसता ते पूर्ण करता आमकां फॅसिलिटीज दिता आमकां रस्ते दिल्या आमकां स्कुलां दिल्या आमकां जॉब्स दिल्या आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आमचे जे कितें मनान आसा ते पूर्ण केलां ह्या मनशान म्हणून आमचो विश्वासान आमी तांकां परत परत निवडून हाडटा आनी ताज्या खातीर सो देर इज नो पॉलिटिक्स इन इट इज अ फॅमिली कायंड ऑफ अ बॉन्डिंग सो म्हणून आमी म्हणटा सत्तरी आमचो परिवार आनी ताजे खातीर सत्तरी प्रथम जशें आमचे मोदीजी म्हणटात देश प्रथम तशें सत्तरी प्रथम नवे कोण येयल्यार तुमकां इफेक्ट जातलो दिसता तुमी आमी आतां पळयात इलेक्शन म्हणटकच दीस इज डेमोक्रेसी लोकशायेन n number of people can have aspirations, dreams of contesting or fighting elections, whatever. We can't stop anybody. It is a free world. But at the same time, म्हाका खात्री आसा जे काम हांवें ह्या 4 वर्सां केलां लोकांनी विश्वास दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडिल्लें ताजे नंतर लोकांचो विश्वास कायम दवरपाक काम केल्लें आसा ह्या 4 वर्सां आनी लोकांक तर दिसता हो आमदार आमकां जाय ह्या आमदारान आमचे खातीर कितें तरी बदलाव केला जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक पयलीं म्हणटा ते आय एम होपींग दॅट पार्टी वील सी माय वर्क अँड होपफुली गिव मी अ टिकेट अँड देन आय विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट अँड फुलफील आनी बी लोकांची जी कितें कामां आसा ती फुलफील करून मतदारसंघ आनी फुडें वचपाचो एक इच्छा आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आनी मजबूत करपाची स्मॉल स्टेप फ्रॉम माय सायड आमी आतां कितलेशे लोक सडनली यू सी पीपल कमिंग अप इन योर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ब्रिंगींग अप टॉपिक्स टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स सडनली आउट ऑफ द ब्लू दे बिकॉज अँड इट इज सो ऑब्वियस की अशें जाता की इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून कळटा बिकॉज सडनली दे क्रॉप अप इतले दीस कोण जागो नाशिल्लो कोणें तोंड पसून दाखोवना अर्द लोक वळख पसून ना ते आनी सडनली हे वयर सरतात सो इट इज ऑब्वियस की इलेक्शन हांव लागीं पावल्या कित्याक मदीं मदीं कोण कोण येता मातसो बोवाळ करतात पण आमचें कितें आमी इलेक्ट जाल्ले लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून इलेक्ट केला आनी अशें ना की बाबा आमी इलेक्ट करून मागीर तोंडूच दाखोवनात 4 वर्सां मतदारसंघात आमी एवरी सेकंड डे मतदारसंघान आसता जे प्रॉमिसीस केल्ले इलेक्शना पयलीं इलेक्शना नंतर ते ईच अँड एवरी प्रॉमीस फुलफील केल्लें आसा सो यू कॅन चॅक दीस वीथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स in the constituency and you can do a survey yourself and you will come to know की बाबा आमचे कशें आसा सो आमचें काम अशें ना की आतां लायक यू आस्क्ड मी तुमचें कशें गियरींग अप सो आमचें काम चालूच आसा लायक अशें ना की आतां इलेक्शन आयलें म्हणून डबल स्पिडीन काम करपाक जाय की नवें कितें मुद्दम दाखोवपाक जाय की बाबा इलेक्शन आयलें म्हणून तमाशा करपाक जाय ना आमचें ऑन एवरी डे बेसीस सुशेगाद आमी काम करत आसा लोकांचे डिमांड्स आसा ते फुलफील करत आसा अँड दॅट इज आनी लोकांनी विश्वास आमकां ZP इलेक्शनाक दाखयलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखयलो ऑन एवरी डे बेसीस आमच्यो जेन्ना मिटिंग्स आसा लोक आमचे बरोबर आसता प्रत्येक मिटिंग्स आर वेल अटेंडेड आनी द यूथ विमेन जाणटे सगळीं भुरगीं सगळे देव शोन देव शोन देअर फूल फेथ इन अस
आनी आवर स्टायल ऑफ फंक्शनींग, आवर स्टायल ऑफ कमिटमेंट आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरला की तांकां खबर आसा की आमी भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स सरकार हांगा डबल इंजीन सरकार आसा, 70 डबल इंजीन सरकार आसा, गोंया डबल इंजीन सरकार आसा आनी भारतीय जनता पार्टी शिवाय आनी पर्याय ना. जे मोदीजीचें विजन आसा विकसीत भारत 2047, विकसीत गोंय 2037 जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा ते विजन तर आमकां फुलफील करपाक जाय. ज्या तरेन आमची भारतीय जनता पार्टी हांगा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणात, जॉब्स म्हणजे आमी काम करता आमच्या भागात गोंयभर आमी पळयता विकास चालू आसा ते इट इज जस्ट अ वे फॉरवर्ड आनी स्लोली इलेक्शन पर्यंत जे कितें कमिटमेंट्स आसा ती हळूहळू करून पूर्ण करपाचे आमचो प्रयत्न आसता. फाटली कितलींच वर्सां as long as people are happy and I'm able to help the party and fulfill and support the party. कित्याक पयले फावटी पर्याय मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीक लास्ट टायम मेळ्ळो कित्याक इतले वर्सां इट वॉज विथ द काँग्रेस पार्टी. सो वेन द पार्टी गेव मी अ टिकेट अँड आय स्टूड ऑन दॅट टिकेट आनी हांव जिखून आयलें तर पयले फावटी पर्याय मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो अँड दॅट ॲडेड टू देयर नंबर. सो होपफुली ह्याय फावटी दे वील बी they will believe in me and give me a ticket and I'll be able to contest again and fulfill all the remaining dreams and aspirations of the people of Pariyai and take my constituency even further and strengthen the Bharatiya Janata Party. म्हणजे आज मिटिंग जाल्ली, आज मिटिंगेची तुम्ही अटेंड केल्ली हय, स्टुडंट्स that is government assurances meeting chaired by honorable MLA Mr. Reginald. And it is government assurances, it is we are discussing on that and whatever the assurances are there one by one government is fulfilling it and because nobody else but the Bharatiya Janata Party can fulfill people's dreams. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.